तुमकां खंयची दुयेंसां चड अशी कॉमन अशी दिसून आयल्यात? आता क्लिनिकेन आमचे पेशंट येता पळय म्हणजे दाखोवपाक येतात तातूंत भितर ल्हान भुरग्याय असतात, मध्यम वर्गीय असतात, कॉलेजीन वचपी भुरगीं असतात, मागीर जाणटीय असतात आणि मध्यम वर्गीय असतात. सो प्रत्येक एज ग्रुपाचे वेगवेगळे प्रॉब्लेम असतात. सो जशें की आतां ल्हान भुरगीं येतात तांकां एक्झिमा, मागीर तांकां इन्फेक्शनां जावप, बॅक्टेरियल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन, व्हायरल इन्फेक्शन, चामकीड जातात, मागीर मोलस्कम कंटेजियझम म्हणून एक दुयेंस जाता. सो ते ल्हान भुरग्यां मदीं दिसता. एक्झिमा तर खूबच वाडला, हालीं आमकां खूबच वाडिल्लो दिश्टी पडटा. मागीर स्कूल गोईंग चिल्ड्रन तांची आतां एडोलसन्स एज आसता, प्युबर्टी टायम आसता. सो अशा वेळार कितें जाता तांचे हॉर्मोनल चेंजीस खूब जाता बॉडीन. सो ताका लागून तांकां मुमरां येवप, डॅन्ड्रफ जावप आनी केंस गळप अशी दुयेंसां आमकां दिसतात. मागीर मध्यम वर्गियान भितर आमकां केंस गळप किंवा मुमरां जावप, मागीर सोरायसीस, विटिलिगो अशे वेगवेगळे प्रकारची दुयेंसां पळयतात आमी. आनी एल्डरली जे पॉप्युलेशन आसा तांकांय बी तांची कात सुकता, वय वाडटा तशें कात सुकता, कातीक सुरकुत्यो पडटात आनी तांची कात ड्राय जाता, मागीर तांकां खूब खाज येता, मागीर तांचे केंस गळटात. सो आतां केंस गळप हें इतलें कॉमन जालां की प्रत्येक एज ग्रुपान आमकां तें दिश्टी पडटा आनी प्रत्येकाक तें कन्सर्न आसता. सो अशी फंगल इन्फेक्शन आतां सिजनलूय आमकां वेगवेगळे पेशंट येतात. सो थंडेच्या दिसांनी आमकां अशे ड्राय स्कीन, ड्राय एक्झिमा, खाज येवप अशे पेशंट येतात. मागीर गरमेच्या दिसांनी घामाक लागून घामोळे येवप, परत खाज येवप किंवा वताचें रिएक्शन जावन वताची एलर्जी जावप, टॅनिंग जावप, सनबर्न जावप अशे प्रकारचे पेशंट येतात. आनी आतां पावसाच्या दिसांनी हे मॉइश्चर चड जाल्ल्या कारणान कपडे वोले उरतात किंवा ते वोले कपडे घालतात किंवा पावसान भिजतात, ताका लागून फंगल इन्फेक्शनाचो प्रमाण खूबच वाडिल्लें आमकां दिसता. अशी वेगवेगळी प्रकारची दुयेंसां आनी तशेंच ऑक्युपेशनलूय वेगवेगळी ऑक्युपेशना प्रमाणे वेगवेगळी दुयेंसां आमकां ती दिसतात. जशें की आतां हावजवायफ्स आसात किंवा घरान येवन काम करपी ज्यो हेल्पर्स आसात तांकां कितें जाता परत परत उदकान हात घालून किंवा हॉटेल लायनान जे काम करतात म्हणजे तांचें धुवपाचें जें काम आसता सो तांकां नाकटाची इन्फेक्शनां, पॅरोनिकिया म्हूण जाता, फंगल इन्फेक्शनां जातात. तशेंच एथलीट असतात, एथलीट म्हणजे खेळपी, सो तांच्या पांयान बूट खूब वेळ उरतात आनी तांची एक्टिविटीजा लागून तांकां घामूय खूब येता. सो तांकांय फंगल इन्फेक्शन आनी पांयाच्या बोटां मदीं खांचा मदीं टिनिया म्हणून जाता, टिनिया पिडीस, ताका आमी एथलीट फूट म्हणटात. सो अशे प्रत्येक ऑक्युपेशनलूय आमकां वेगवेगळे प्रकारचे दुयेंसां कातीन दिसून येतात.